आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाषेक कुशीक केल्या असो दावो 23 फेब्रुवाराक दिल्लींत जाल्ल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात जाल्लो। दोनूय भाशांक समान दर्जो मेळचो तशेंच मराठी भाशेवेलो अन्याय पयस करचो असो थाराव लेगीत ह्या संमेलनात घेतिल्लो। हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रतिक्रिया दिल्या। येरादारी खात्यान रेंट अ कॅब धन्या खातीर जारी केल्ली नोटीस फाटीं घेवची म्हूण उत्तर गोंय रेंट अ कॅब असोसिएशनान उपसंचालकाची भेट घेतली। रेंट अ कॅब धन्यांक गोंयांत खंयसरूय कार भाड्यान दिवपाचो अधिकार आसा अशें मागणी करपी निवेदन येरादारी खात्याच्या उपसंचालकाक दिली। खात्यान 8 दिसां पयलीं नोटीस फाटीं घेवची अशी मागणी तांणी केली। फाटले 4 दीस पयलीं विमानतळार वा रेल्वे स्टेशनार सारकिल्ल्या भौशीक सुवातां वयल्यान भाड्याची कॅब सेवा दिवपाक मेळची अशे तरेची नोटीस येरादारी खात्यान जारी केल्ली। ही नोटीस फाटीं घेवची म्हूण उत्तर गोंय रेंट अ कॅब असोसिएशनान येरादारी खात्याच्या उपसंचालकाची भेट घेवन निवेदन दिलें। जारी केल्ली नोटीस फाटीं घेवची म्हूण तांच्यांनी मागण्यो केली। तशेंच 8 दिसां भितर नोटीस फाटीं घेतले ना जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। पगार टायमार दिना तशेंच कंपनीच्यो हेर सुविधाय केन्ना मेळना म्हणटू ह्या गोवा एंटीबायोटिक्स कंपनीच्या कामगारांनी आंदोलन केलें। कंपनी खंय कामगारांचो पगार 2-2 म्हयने आडोवन दवरता। कंपनीच्यो हेर सुविधा जाल्यार केन्नाच मेळना। 10 वर्सां काम केल्ल्या अणभवी कामगारांक बडटी लेगीत दिना अशें कांय कामगारांचें दुखणें। कामगारांक वेळचे वेळार पगार दिवचो अणभवी कामगारांक बडटी मेळची म्हूण गोवा एंटीबायोटिक्स कंपनीच्या सुमार 120 कामगारांनी आंदोलन केलें। गोवा बोर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली। कंपनीन फायनान्साच्या उणावा बद्दल कामगारांक आदींच कल्पना दिल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें। कंपनी कामगारां बद्दल गंभीर ना, जर कामगारांच्यो मागण्यो मान्य करिना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले वा विधानसभेनूय हो विशय मांडटले अशें गोवा बोर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान कामगारांक उतर दिलें। नायब राज्यपालांच्या अभिभाशणा वेळार भाजपा विरोधी घोषणा दिल्ल्यान आतिशी सयत 12 आमदारांक दिल्ली विधानसभेंतल्यान निलंबीत केला। कॅग अहवाल तशेंच मुख्यमंत्री कार्यालयांतल्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगत सिंग हांचे फोटो काडिल्ल्यान घोषणा दिल्यो। मंगळारा रेडीघाट वाळपय जाल्ल्या अपघातान एका रानडुकराक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी अर्टिगा गाडयेन रानडुकराक नेटान धपको दिल्ल्यान रानडुकराक जाग्यारूच मरण आयलें। मंगळारा समाज वावुरपी वॉरेन आलेमांव हाणें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बाणावलीच्या उमिया मर्कादो सुवातीची पळोवणी केली। ह्या वेळार कंत्राटदारान बेकायदेशीरपणान लँड फिलिंग केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो। हे विशीं पंचायतीक लेगीत विश्वासान घेतिल्लें ना। भौशीक बांदकाम खात्यान ही माती बेगोबेग काडपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें समाज वावुरपी वॉरेन आलेमांवाचें म्हणणें।
केपें कुसमण वाठारांत केपें मडगांव मुखेल रस्त्यावेलो पूल धोकादायक अवस्थेंत आसा. ह्या पुलाचेर दोनूय वाटेन आशिल्ल्या रेलिंगाचें बरेंच लुकसाण जालां. हाका लागून ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. ह्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान हो पूल मोडपाची शक्यताय आसा. जाता तितले बेगीन संबंदीत खात्यान ह्या पुलाचें दुरुस्ती काम करचें अशी मागणी केपें नगरपालिकेचो नगरसेवक अमोल काणेकर हांणी केल्या. म्हापशा कुचेली वाठारांत आशिल्ल्या झऱ्याची दुरुस्ती आनी नूतनीकरण करतले अशें आश्वासन उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलां. झऱ्याची सुदारणा तशेंच नाल्याच्या नितळसाणीचें काम सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. सोमारा मंत्री शिरोडकार हांणी म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान कुचेली झऱ्याची पळोवणी केली. दिवचलच्या बायलीपेट वाठारांत एका बंद घरांत चोरी जाल्या. चोरांनी घरांतली तांब्याची आयदनां मेळून 1 लाखा परस चड किमतीचें सामान फारायलें. सोमारा बायलीपेट वाठारांतल्या नारायण आनंद चणेकार हांच्या बंद घरांत ही चोरी जाल्या. घराचे जनेल मोडून चोरांनी ही चोरी केली. स्क्रॅप एकठांय करपी बायलांनी ही चोरी केल्या आसूं येता असो दुबाव आसा. चोरांनी 40 किलो वजनाचो तांब्याचो धोल, मडकी आनी हेर आयदनां फारायली अशी माहिती मेळ्ळा. हे चोरये विशीं दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. मांद्र्या जाणटे बायलेचेर गाडी घालून हत्या करपी दिल्लीचो आरोपी दीपन बत्राक थळव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो. मरण पाविल्ल्या गांवचे जाणटे बायलेक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळवे पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय जाल्ले. पुलीस आरोप्याक खाजगी आनी ते एसी गाडयेन बसोवन हाडटा व्हरता ते पळोवन थळावे बरेच तिडकले. मांद्रेच्या जाणटे बायलेचेर गाडी घालून पळ काडपी त्या दिल्लीकार दीपन बत्रा हाका पुलीस खाजगी गाडयेन घालून व्हरतना थळाव्यांनी आडयलो. एका निष्पाप गरीब जाणटेलेक गाडी हाडून निर्दयी हत्या करपी आरोपीक पुलीस एसी गाडयेन बसोवन स्पेशल ट्रिटमेंट दिता हें पळोवन थळावे तिडकले. मरण पाविल्ल्या गांवचे जाणटे बायलेक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर थळावे पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय जाल्ले. मांद्रे पुलीस थळव्यांक सोडून भायल्या लोकांक न्याय दिवपाक आसात काय म्हूण थळावे विचारतात. गोंयच्या पर्यटन मळाचेर म्हत्वाचे बदल घडोवन हाडपी मंत्री म्हणून इतिहासांत रोहन खंवटे हाचें नांव वतलें. गोंयाविशयी बीच डेस्टिनेशन म्हणून मत करपी पर्यटकांक गोंयच्या रानांची, न्हंयांची, दर्याची आनी हांगा रावपी लोकांची सोबीतकाय दाखयली ती रोहन खंवटे. Hi, I'm the Tourism Minister of Goa, and today we are going to experience Goa beyond beaches. Let's go and have some fun. गोवा बियॉन्ड बीचीस आनी रिजेनेरेटीव टुरिझम सारक्यो संकल्पना घेवन जगभर ते गेले. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार गोंयचें खरें रूप तांणी पावयलें आनी ताका लागूनच कोविडा उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकाच्या संख्येत तांणी वाड केली. हे फावटी सगळ्यांत चड म्हणजे 1 कोटी पर्यटक गोंयांत आयले. गोंयची सभ्यताय लोकां मुखार दवरपाची मोख तांणी दवरली. गोंय म्हणजे दक्षिणेंतली काशी म्हणून तांणी पर्यटकांक एक नवो अणभव दिलो. हरिद्वाराक गंगा आरती आसता तशीच गोंयांत गोमंत सरिता पुजनाची परंपरा सुरू करपाचें तांणी थारायलें. एक देवभक्त आनी देशभक्त म्हणून तांची वळख आसा. ताका लागूनच परवरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पूर्णाकृती पुतळो बांदून व्हडा प्रमाणात शिवजयंती उत्सव तांणी घडोवन हाडलो.
फर्मागुडयेचेरय छत्रपतींच्या जिणेचेर आदारीत एक म्युझियम तांणी हाडला. दर्यावेळेर जावपी बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करून तांणी पर्यटन क्षेत्रांत एक शिस्त हाडल्या. होम स्टे पॉलिसी, कारावेन पॉलिसी सारक्या पॉलिसीन पर्यटन दारादारांत पावोवपी रोहन खंवटेक वाडदिवसाची उर्मित परबी. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. समाजांत रावतना आनी आमचो फुडार घडयतना आमकां बरी नैतिकताय आसप गरजेचें. पयशे खूब आसात पूण संस्कृताय ना, तर त्या पयशांचो कितें फायदो? ते खातीर संस्कृताय आनी मनाची शांती म्हत्वाची. मराठी ही संस्कृतायेची भास. हे भाशेन आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांक ल्हान पिरायेचेर मूल्यां रुजोवपाची तांक आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांखळेंत उलोवप केलें. गोंय मराठी अकादमी आनी सांखळे रवींद्र भवनान संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या सृजन संगम कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. सोमारा मध्यराती पेटेचो वाडो कोरगांवा अनवळख्यान दुचाकीक उजो लायलो. उज्यान दुचाकीचो लासून गोबड जालो. कोणी हे कृत्य केला ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी दुचाकीचो धनी गौरीश कोरगांवकारान केल्या. परवरी खापेश्वर व्हड हुमटून दुसरे कडेन लावपाक उच्च न्यायालयाचो हयकार. हे खातीर तज्ञांनी दिल्ल्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो मांडच्यो म्हूण न्यायालयान अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर हो व्हड दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचो पडटा. हे विशीं लोकांनी जायतीं आंदोलनां लेगीत केल्लीं. सध्या गरमी भरपूर प्रमाणात वाडल्या. मंगळार आनी बुधवार म्हळ्यार 25 आनी 26 फेब्रुवारीक गोंयांत उश्णतेची लार येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. गरमीचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकांनी जाता तितली थंड पेयां पिवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां.
मोती दोंगरावेल्या झोपड्यांचे त्याच वाठारांत पुनर्वसन करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण आखे कोमनदादीचो ताका विरोध आसा. पुनर्वसना खातीर सरकारान नियुक्त केल्ले समितीचेरूय आतां टिका जावपाक लागल्या. आतां पालिकेची वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत विधानसभेची वेंचणूक आसा. वेंचणुको लागीं पावल्या काय मोती दोंगराचो प्रश्न तकली वयर काडटा अशें आखे कोमनदादीचो एटर्नी सेलेस्टीन नॉरनान सांगता. दुसरे वटेन आमी आसा ते सुवातेर आमचें पुनर्वसन केल्यार बरें पडटलें म्हूण मोती दोंगरार राबितो करूनाशिल्ले लोक सांगतात. 1984 सावन आमी हांगा रावतात. आमच्या आमदारानूय आमकां पुनर्वसन करता म्हूण सांगलां. ताचेर आमकां पुराय विश्वास आसा अशें ताचें म्हणणें. मार्च 2012च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं म्हटल्यार ऑगस्ट 2011 तेन्नाचे मुख्यमंत्री आनी मडगांवचो विद्यमान आमदार दिगंबर कामतीन मोती दोंगरावेल्या झोपडपट्टेच्या पुनर्वसना खातीर 23,800 चौकड मीटर जागो संपादन करून तातूंत 325 बांदकामां उबारपाचो प्रस्ताव फुडें केल्लो. ह्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळिल्ली. जब तक दिगंबर कामत खड़ा है तब तक मोती डोंगर को हाथ लगाने की किसी की मजाल नहीं है. हय, हे दिगंबर कामतीन स्वता उलोवन दाखयला. मोती दोंगरावेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाक आखे कोमनदादीन हरकत घेतल्या. हे फाटभुंयेर दिगंबर कामतीन हे स्टेटमेंट केलां. मोती दोंगराचेर आयोजीत एके कार्यावळींत दिगंबर उलयतालो. पणजी शारांत लायटीच्या खांब्यार आशिल्ले बेकायदेशीर केबल वीज खात्यान कातरले. वीज खात्याचे कारवाईक स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्लो. ताका लागून वीज खात्याचो कारवाईचो मार्ग मेकळो जाल्लो. वीज खात्यान मंगळाराय कारवाय करून बेकायदेशीर इंटरनेट केबल्स कातरून उडयले. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत गरजेच्यो अश्यो सगल्यो सोय सुविधा बेगीनूच उपलब्ध करून दिवपा खातीरचे सगळे यत्न सुरू आसात. ते भायर हांगा नर्सिंग कॉलेज सुरू करपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार पाविल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. मोती डोंगर मडगांव हांगा जाल्ल्या अर्बन आयुश्मान आरोग्य मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री राणे उलयलो. आसामाचो महाझुजारी लचित बरफुकन ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी लोकार्पण जाले. पीजी कामत फाउंडेशनाचे वतीन एर्नाकुळम भारत हॉटेल सभाघरांत आयोजीत केल्ले गोंय मेळटा गोक्षीपूर ह्या कार्यावळींत कोंकणी लेखक आनी कोंकणी मोगी साबार आंकड्यांनी हाजीर आशिल्ले. आसामाचो वीर पुरुष लचित बरफुकन हांचे जीवचरित्राचेर आदारून डॉक्टर अरुण कुमार दत्ता हांगेल्या आसामच ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन ह्या इंग्लीश पुस्तकाचे हो कोंकणी अणकार कोंकणी लेखक RS भास्कर हांणी केला. पब्लिकेशन बोर्ड आसाम हाणें पुस्तक उजवाडायला. हेर 23 भारतीय भाशेंतूय पुस्तकाचो तसोच अणकार जाला. डॉक्टर अपरजिता पुजारी हाणें पुराय अणकाराचे कोऑर्डिनेटर म्हूण काम केलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयात मुखेल सचिव DGP आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन 27व्या अस्तंत विभागीय परिशदेच्या बसकेचे महत्वाचे एजेंडा तशेंच अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेन चर्चेक आयिल्ले मुखेल मुद्दे अशे: आपतकालीन सेवा 112 ह्या आपतकालीन सेवेंत गरजेचे बदल करून राज्यभर बरी सेवा दिवप,
बँकिंग सेवा बळकट करून दर एका 3 किलोमीटर अंतराचेर बँकेची ब्रांच उक्ती करतले. जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्याक आदेश दिवन बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो सोदून काडून ताचेर कारवाय करपाक सांगला. पणजेच्या मास्टर प्लानांत सुदारणा करून वास्को, मडगांव आनी म्हापशेच्या शारीकरणाचे आराखडो तयार करपाचो निर्णय. ग्रामीण भागांत कुपोशणाची समस्या सुटावी करून शाळा सोडपाच्या प्रमाणाचेर उपाय काडप. हेर राज्यांचे यशस्वी सरकारी मॉडेल आपणावपाचेर भर दिवप. बलात्कार आनी पॉक्सो कायद्याच्या प्रकरणांचो बेगीन निवाडो दिवपा खातीर खाशेल्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची अंमलबजावणी. भारताची सगळ्यांत व्हडली मुळाव्या साधन सुविधांची कंपनी अदानी समूहान फाटल्या 12 म्हयन्याच्या EBITDA वांगडाच Q3 आर्थीक वर्स 25 खातीर आपली आर्थीक कामगिरी जाहीर केल्या. 86,789 कोटी रुपया इतली विक्रमी TTM EBITDAची नोंद जाल्या, जी इयर ऑन इयर 10.1% वाड आसा. अदानी समूहाच्या पत्रका प्रमाण कंपनीन वित्तीय वर्सा 20 ते 22 मदल्या वाडीच्या काळा सारखीच उच्च भांडवल खर्च टप्प्या खातीर आपली येवजण मांडल्या. कंपनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी मुळाव्या साधन सुविधा वाडोवपाक लागल्या. अदानी पोर्टफोलिओच्या आर्थीक कामगिरी ताच्या मुळाव्या साधन सुविधा वेवसायाक लागून तिगून उरल्या, जातून अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड खाला उपयोक्ताय, येरादारी आनी मुळाव्या साधन सुविधाची उपलब्ध आसा. आंब्याचो हंगाम आतां सुरू जाता. मडगांवा सयत राज्याच्या हेर बाजारांत हापूस, पायरी, मानकुराद, तोतापुरी आंब्या सयत तोराय उपलब्ध जातात. जरी आंबो अजूनय व्हडा प्रमाणात बाजारांत दाखल जावंक ना, तरी बारीक तोरां बाजारांत विक्रे खातीर आयल्यात. बाजारांत अजून जाय तसो व्हडलो आंबो येवंक ना. अंदू आंब्याचो हंगाम बरो आशिल्ल्यान फुडल्या 15 दिसांनी बाजारांत व्हडा प्रमाणात आंबो दाखल जावपाक शकता. सध्या मडगांवच्या बाजारांत हापूस आंबो, पायरी आंबो, मानकुराद आनी तोतापुरी आंबो दाखल जाला. मानकुराद आंबो 450 रुपयाक एक असो म्हणल्यार 5,500 एक डझन असो विक्री जाता. एकोणीसशे 90 वर्सा राजकोट गुजरातांत जाल्ल्या खून प्रकरणाच्या दुबाविताक निमणे कडेन मायणा कुट्टरी पुलिसांनी राया वाठारांत धरलो. बसप्पा गिरीमाला अशें दुबाविताचें नांव जावन आसा. तो मूळ यादगीर कर्नाटकाचो. गुजरात राजकोट वाठारांत 1990 वर्सा खून करून दुबावीत फरार आशिल्लो. राजकोट पुलिसांनी गोंय पुलिसांक हे विशीं म्हायती दिल्ली. उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अट्टल गुन्हेगाराक निमणे 35 वर्सांनी धरलो. ताचेर कलम 302 IPC अंतर्गत खुनाचो गुन्यांव नोंद केल्लो. दुबावीत आरोपी मूळ कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताचे बसप्पा गिरीमाला अशें आसा. सध्या मायणा कुट्टरी पुलिसांनी ह्या दुबाविताक राजकोट पुलिसांच्या सुवाधीन केला. अंदू वर्सा शेनवारा सावन कार्निवल महोत्सव सुरवात जातलो. गोंय पर्यटन विभागान क्लिवेन मॅथ्यू फर्नांडीस हांची किंग मोमो म्हूण निवड केल्या. पर्वरीचो कार्निवल रद्द केल्ल्यान आतां 1 मार्चाक पणजेच्यान कार्निवलाक सुरवात जातली. 2 मार्चाक मडगांवां, 3 मार्चाक वास्को, 4 मार्चाक मोरजे आनी म्हापशा कार्निवलाचे मिरवणूक काडटले. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरुलकर हाणें आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. दिवचले लाटोपारसे पंचायत वाठारांतल्या लाडफे गांवांतल्या महाराष्ट्राच्या आमड गांवा मेरेन जोडपी बेकायदेशीर डांबरी रस्त्याचें बांदकाम केलां. ह्या रस्त्या विशीं तळाव्यांक तशेंच लाटोपारसे पंचायतीक कसलीच कल्पना ना अशें सरपंच डॉ. रामा गांवकारान सांगलें. दिवचले लाटोपारसे पंचायत क्षेत्रांतल्या लाडफे गांवांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमडगांव मेरेन जोडपी बेकायदेशीर रस्त्याचें बांदकाम केलां.
ह्या रस्त्याची रुंदाय सुमार 8 मीटर आसा. 5 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो गोंयच्या लाडफे आनी महाराष्ट्रांतल्या आमट गांवांक जोडटा. ह्या रस्त्याक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान स्टे दिवन लेगीत ह्या रस्त्याचें बांदकाम केलां अशें सरपंच डॉक्टर रामा गांवकर सांगता. ह्या रस्त्या विशीं पंचायतीक कांयच कल्पना ना. लाटंबारसी पंचायत क्षेत्रांत बेकायदेशीर बांदकाम खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी सरपंचान दिला. एका वटेन पणजे शार वाडून पर्वरी पावता तेन्ना पर्वरीक आनीक म्हत्व येता. राज्याच्या राजधानीची धाकटी भयण कशी आसपी पर्वरीक जितलें म्हत्व येता तितलेंच थंयच्या राज्यकर्त्याची जापसालदारकी वाडटा. पर्वरीचे आमदार रोहन